एकूच मुद्दो घेवन येयलो जे गोंयकारां खातीर जे आमचे गोंयचे नागरीक आमचे पयलो धुवो जे आयज तुमी पयलो आसतले पुर्तुगेज पासपोर्ट करून पोर्चुगलाक वयता युरोपाक वयता आनीक हो मुद्दो म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो हांवें हेच्या पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो मुद्दो सरकाराचे नदरेक हाडलो. आतां हो मुद्दो कांयशे म्हणल्यार 1 म्हयनो सुमार जालो पोर्चुगेज नॅशनलिस्ट चलता आमच्या कास्तार आसा राज साहेबाचे त्यांनी भाशणूय केलें अपर हावसान आनी काल हांवें पत्रार पळयलां ताणें एक स्टेटमेंट केलो जे दुयेल सिटीजनशीप ना म्हणून एकूच हांगासरली ना थंयसरली. आतां तेच्या नंतर कांय पत्रकार भावांनी आमच्या जे आयज हांव विशय घेवन येयला तेच्या वयर तुमी एनवायरमेंट मिनिस्टर आहात गोंयचे गव्हर्मेंटान तुमी ते कडेन एक विचार केलो पासपोर्टी वयर. आतां पासपोर्ट इज बेजिकली ट्रॅवल डॉक्युमेंट. आतां तुमी तेजे पयले आसतले फ्रस्ट्रेशन परत तुमकां वेगळ्या उतरांनी तेणें जबाब दिलो पासपोर्टी वयर उलयलो तेन्ना हांव हांगासर पासपोर्टी वयर उलयना. हांवें सरकाराक आनी हो जो कन्सर्न मंत्री आहा आतां तेचो अलेक्स पेरेरा सिक्वेरा अलेक्स सिक्वेरा हांवें तेच्या फुडल्यान मांडलो जरी तर तो तर पुर्तुगेज न्हू जाल्यार ताणें दाखोवचें न्हू म्हणून ना आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा तूं पुर्तुगेज म्हणून. आतां कोणूय तुमकांय खबर आसतली पासपोर्ट ऑफिसरान म्हाका दिसता 140 सुमार आमचे गोंयच्या नागरिकांचे पासपोर्ट कॅन्सल केली मेरेन बिकॉज दे आर बर्थ रजिस्टर्ड इन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ लिस्बन पोर्चुगल. आतां 140 लोकांचे पासपोर्ट कॅन्सल केले रँडमली. म्हाज्या म्हणूंक येता बाबा कोणाचेर राग काडलो आनी पासपोर्ट ऑफिसराक कंप्लेन केलें हे पुर्तुगेज म्हणून हांचे आसेंत हाडून दाखयलें. आसेंत ते नासिमेंतो म्हणटा तो एक डॉक्युमेंट तुजी बर्थ रजिस्टर केल्या तो नंबर मेळटा ती दर एकल्यान आमचे हांव हो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांकूय पावयता आनी सरकाराकूय पावूंक जाय. आतां इंडियेचो सरकार कसो इंटरप्रेट करता ती वेगळी गोष्ट पण जेन्ना एक आमचे गोंयच्या नागरिकाक एक संदी मेळलेली आहा जो कोणूय 1961 पयलो जल्मला बाय बर्थ इज अ पोर्चुगीज नॅशनल. आतां जायते जाण तुमी पयले आसतले हांगासर गोंया आमचे those who born prior 1991 and 61 आणि त्यांची बर्थ रजिस्टर केलेली आहा सेंट्रल रजिस्टर ऑफ लिस्बन आणि त्यांनी पासपोर्टी करूंक ना पण तेका दिसलें त्यांची भुरगीं आहा फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट कोणाक दिसलें बाबा एम्प्लॉयमेंटाक लागून वयचें म्हणून कोणाक दिसलें भुरग्यांक शिकोवप जाय म्हणून आनी ह्या खातीर
तिका वय वर्सां 2 गोष्टी आहा. एक 1961 पयलो जल्मलो तो आपली बर्थ रजिस्टर करता, थंयसर ट्रान्सफर करता आपल्या भुरग्याक लागून, पूण तो पासपोर्ट करिना, तो ट्रॅव्हल जायना. पूण दुसरे नागरीक आसा ते कशें करता, जे आपले बापाय तेंचो आवय तेंची 1961 पयली जल्मला म्हणून तेंचे बर्थ रजिस्टर आमचे रजिस्टर करता लिस्बन, आनी ताका ती नंबर मेळटा आसेंत नसिमेंटो म्हणून रजिस्टर्ड नंबर मेळटा, आनी तेजेर मागीर भुरगीं प्रोसेस करता. प्रोसेस करते कशें करता, तेंची रजिस्टर तो आसेंत लायता, आसेंत डॉक्युमेंट लायता, आवय बापायचे मॅरेज लायता. ती मॅरेज लायची कित्याक पडटा, कित्याक ती धूव वो पूत ह्या आवय बापायचो म्हणून दाखोवचें पडटा, आनी प्रोसेस करता. आनी प्रोसेस केल्या उपरांत ताका मागीर तेंची रजिस्टर जाता, ताका आसेंत मेळटा, ताका मागीर पासपोर्ट एप्लाय करता, आनी आमची जे इंडियन पासपोर्ट करून मागीर इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करता. आतां तुमी सोदपाक जाय आनी आमच्या सरकारानूय सोदपाक जाय. जेन्ना आवय बापाय तेंचो पासपोर्ट तेंचो रजिस्टर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ लिस्बन रजिस्टर केल्या उपरांत तेंच्या नागरिकांकूय मेळटा, भुरग्यांक मेळटा, आनी भुरगीं पासपोर्ट करून वयता, पूण आवय बापायन पासपोर्ट करूंक ना. थंयसर डेट कन्सिडर आवय बापूय ती पोर्चुगीज म्हणून ताका पोर्चुगीज सिटीजनशीप मेळटा. आयज म्हाजो हांगासर हो मुद्दो गोंया आयज 140 आमचे गोंयकारां जेंचे बर्थ रजिस्टर पोर्चुगलाक आहा म्हणून केला म्हणून रँडमली सुमार 140 लोकांचे पासपोर्टी कॅन्सल केले. सो नो ऑफ कॉमन लोकांचे. आता माझा एका एक विषय हा, गोंयच्या सरकारान जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हा अलेक्स पेरा, हेजी बॉर्न इन मोम्बासा, केन्या in 1957, पण हाची बर्थ रजिस्टर केलेली हा 27 मार्च 2001. आणि म्हाका हांगा डॉक्युमेंट आहा, हांवें आयज एक लेटर केल्या पासपोर्ट ऑफिसराक. फॉरेनर कॅनॉट in the government. He's a foreigner. तो पोर्तुगीज कंट्री सोदमाता बाबा जो मनीस 1961 पयलो जल्मला आनी तेंची बर्थ तेचो रजिस्टर केला आनी ताका आसेंत नंबर मेळलो म्हणटच इट इज कन्फर्म दॅट ही इज सिटीजन ऑफ दॅट कंट्री. आनी हे पळोवनूच आयज पासपोर्ट ऑफिसराक सुमार 140 पासपोर्टी कॅन्सल केल्या, रिवोक केल्या. माझी हीच मागणी आहे, बारीक समाजाक त्रास जावपाक फावना. तसले आहा जाल्यार तशें आसा जाल्यार आयज ह्या सरकारान मंत्री आहा तेजी पासपोर्ट रिवोक करपाची. ना करिना जाल्यार हो 140 लोकांच्यो कॅन्सल केल्या तर रिटर्न करपाची परत. हांवें आयज लेटर दिल्या पासपोर्ट ऑफिसराक, पळय हांवें इनवर्ट करून धाडलेली आहा आनी डिमांड केला 15 दिसांच्या भितर डिसिजन घेवचें म्हणून. आनी 15 दिसांच्या भितर तो डिसिजन घेना पासपोर्ट ऑफिसर जाल्यार फुडें कितें करपाक जाय तें हांव करतलो. तसोच म्हजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव
गोंयकारा खातीर आयज हो मुद्दो उठयला. गोंयकारांक त्रास जावंक पावना. जरी तर हाय प्रोफायल मनीस जर असली गोश्टींनी तरी ह्या सरकारान आहा तर बारीक मनशाक कित्याक त्रास? तेंचे पासपोर्ट परत रिटर्न करात ही म्हजी मागणी आहा. नाजाल्यार तेंची कॅन्सल केल्या तुमची ह्या मंत्र्याची कॅन्सल करपाची. ना करिना जाल्यार 15 दिसाचो टायम दिला आहे पासपोर्ट ऑफिसराक. त्या 15 दिसांच्या भितर ताणें डिसिजन घेवचें. ना जर म्हाका दुसरे रस्ते आहा वयर दरवाजाचेर दरवाजो उगडपाचो हांव करतलो. कोर्टान वयतले तुमी? कोर्टान कितें आहा तुमी सोदूंक जाय. हेच्या पयले कोर्टान वचोन 5 वर्सां अशीं कांय केलेली आहा. सो कोर्टान वयतलो जाल्यार सारके पद्दतीन वचोंक जाय. कशें वचोंक फावना. मुद्दो हांगासर कसो आहा. पासपोर्ट ऑफिसरान पासपोर्टी कॅन्सल केल्या जे गोंयकारांचे बर्थ रजिस्टर केले म्हणून तेजी रजिस्टर आहा हांगासर 2001 केलेली आहा 5/27 तेजी करा न्हू पयले. फॉरेनर कॅनॉट बी अ मिनिस्टर इन गोवा गव्हर्मेंट. 2021 बर्थ रजिस्टर केला फक्त इन पोर्तुगाल. बर्थ रजिस्टर केल्या देखूनच आयज 140 लोकांचेर पासपोर्टी कॅन्सल केल्या. केन्ना म्हटलं तुमी डेट कितें म्हटली? 2001 एक फेब्रुवारी खंयचो मंथ खंयचो? 27 मार्च 2001 ते एलेक्स सेकेरान आपणाची बर्थ रजिस्टर केला. बर्थ रजिस्टर केल्या. 27 मार्च 2001. Copy. So He is born in Kenya. He is born in 1957. He is not even born in Goa. he is not an original Portuguese citizen. तुम्ही तेच म्हणटा त्याचे आवय बापाय पोर्तुगीज रूल करताना ताका जल्मलेले न्हू देखून ताणें अप्लाय केल्या. आतां दर एकलो आमचे गोंयकार कितें करता दोज हू बॉर्न 1961 पयले पण जल्मलेले. तेजी आवय बापूय गोंयांत जल्मलेली वो केन्यान जल्मलेली? गोंयांत जल्मलेली. तूं म्हणटा तेणें आवय बापूयच्या हेजेर तेणें आपणाचें रजिस्टर केला. हय तशेंच केलां. ताणें म्हाका पळय डॉक्युमेंट आहा. 2 पासपोर्ट आहा म्हणटा. 2 पासपोर्ट आसूं येता म्हणटा. 2 पासपोर्ट. सी आय डोंट टॉक अबाउट पासपोर्ट. सी पासपोर्ट इज ओनली ट्रॅव्हलिंग डॉक्युमेंट. आतां दर एक नागरीक आमचे गोंयचे कितें करता आवय बापाय तेंची बर्थ रजिस्टर केली काय ना पोर्चुगलाक. दे डोंट मेक पासपोर्ट. दे वॉन्ट ओनली that transfer in Portugal register of central register of Portugal. तिका केली म्हणटच तेका तो आसेट नंबर मेळलो. भुरगीं प्रोसेस करता तेंची आपली आवय बापाय जल्मलेली म्हणून 1961 पयली आनी मागीर तेंची मॅरेज सर्टिफिकेट लायता. आमी तेजी भुरगीं मॅरेज सर्टिफिकेट म्हणून म्हाजी आवयची बापायची आनी मागीर भुरगीं प्रोसेस करता. भुरगीं प्रोसेस कितें करता जो डॉक्युमेंट जेंची बर्थ रजिस्टर केलेली ती लायता आसेट तिका म्हणटा आसेट लासिल्ल्यान बर्थ रजिस्टर जाली म्हणून ती लायली म्हणटच मॅरेज लायता आनी तेंची तसोच प्रोसेस करता. फॉरेन नॅशनल मिनिस्ट्री आसपाक शकना. फॉरेन नॅशनल कॉन्टेस्ट करपाची इलेक्शन ना करूंक शकना. जेणे एफिडेविट फायल करना पटेला पटेल जाता म्हणटा तो. ते आतां गोव्हर्मेंटान गोव्हर्मेंटान चवकशी करपाची न्हू. गोव्हर्मेंटाक म्हयन्याचो टायम दिलो हांवें. एका पासून तुमी मंत्री गेलो हो फॉरेन नॅशनल म्हणून हांगासर गोंयांत आमचे बारीक समाजाच्या लोकांचे तर पासपोर्टी कॅन्सल करता रिवोक करता. पयलीं तेजें करपाक जाय आशिल्लें न्हू. एमएलए डिस्क्वॉलिफायड. He as the MLA, he should be disqualified. He got no moral right to be an MLA. ओके मुख्य त्याने आमच्या पत्रकारांनी विचारले तर त्याने म्हटलं की तू चॅलेंज करता आपण तुम्ही प्रूव्ह करा. ना तो तुमच्या पत्रकारांनी विचारताना ताकडे वेगळे क्वेश्चन विचारले. पत्रकारांनी विचारताना ताका पासपोर्ट विचारता. पोर्चुगीज पासपोर्ट इज द सी वन साइड ही इज राइट. ही इज टॉकिंग अबाउट पासपोर्ट. तो म्हणटा आपल्याकडे पासपोर्ट ना तुम्ही प्रूव्ह करा म्हणटा. पूण आयज पासपोर्ट ऑफिसरान त्यो पासपोर्टी कॅन्सल केल्या
त्यो तेंचे बर्थ रजिस्टर्ड केला म्हणून सो माझी मागणी तेकडे पासपोर्ट ऑफिसरा कडेन तेजी तशीच पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट आसा कॅन्सल करता कॅन्सल केली म्हणटच कळलें बाबा ही नॉट अ सिटीजन एनी मोर इज अ पोर्चुगीज सिटीजन विच इज Portuguese country accept once your birth registered that he is a verily citizen of Portugal. सो आता तुम्ही 15 दिवसाचा टाइम पासपोर्ट ऑफिसर दिला 15 दिसांचा पासपोर्ट ऑफिसर टाइम दिला टिल 13 जानेवारी. हय तेजे भितर तेणें डिसिजन घेवचें नाजाल्यार हांव जाणा खंय वचपाक जाय तें. सो आता मिकी बाब आता ओरिजिनल इंडियन सिटीजन तर हें दाखयतलो गव्हर्मेंटाक जाल्यार खंयचो डॉक्युमेंट यूज करपाचो बर्थ सर्टिफिकेट हे आनी कितें यूज करपाचें सी तुमी आतां समजूंक जाय हांव फकत एक गोश्ट उलयतां जेन्ना तूं जल्मलो इवन 1961 पयलो पासून आनी यू आर लिव्हिंग हियर that your birth is not transcribed in Portugal, then you are still a citizen of this country. तुम्ही म्हाका सांगा एक गाडी दोन कंट्रीनी रजिस्टर जावपाक शकना न्हू. सो तूं हांगासर आतां काडटाय आनी पुर्तुगालाक परत रजिस्टर करता जाल्यार वॉट इज युअर इंटेंशन? What is your intention? Your intention to go on, move on to Portugal, no? सो तशेंच आतां जायते गोंयकार गोवन इन मिडल इस्ट गल्फाक गेल्ले तेंची भुरगीं तिगा जाल्लीं आहा. See, that is different. That country doesn't give you opportunity to be citizen of that country, Gulf country or any other country. Here we Goan got an opportunity to be a citizen of Portugal. पुर्तुगीजान आमकां ही संदी दिलेली आहा. पूण तेजे फकत बर्थ रजिस्टर आहा तो पासपोर्ट घेवंक ना न्हू. Passport is a traveling document. तें सांगता तुका. Passport is not a citizenship document. Passport is just a traveling document. तो हांगासर कसो वयतलो पुर्तुगालाक वा दुसऱ्या देशांत कसो वयतलो? You need a passport, right? You cannot take a ration card and go to other country. You agree with me? You need a passport to travel. Passport is a traveling document. आमी तुम्ही आता तेका कॉस्ट्री केलो तो पासपोर्ट आहा म्हण तुका तो नाच म्हणटा तुम्ही प्रूफ करून दिलो तेका इंडियन पासपोर्ट हांवूय जाणा बट म्हाजो पॉयंट द मिनट युअर बर्थ रजिस्टर्ड इन पोर्चुगल and you got a number, asset number, it is accepted that you are Portugal national. That is what he has having. So foreign nationals will not have Indian passport. No, obviously, therefore the passport officer cancel the passport. No? Therefore, passport officer cancel those Goans 140 passport. तुमचा आता डिमांड हेजी पासपोर्ट कॅन्सल करपाची. माझी जाल्यार तर हेरांचे बारीक मनशाचे तर पासपोर्ट कॅन्सल केल्या तेजी कित्याक दवरलेली आहा? ही कॅनॉट बी मिनिस्टर दीस गोवा गव्हर्मेंट इज अ फॉरेनर इज अ पोर्चुगीज national. His birth is registered and when you get a number, ASEAN number, ASEAN the nascimento, it is registered that you are citizen that country admit that he is a citizen of that country. So that was my point. हे admit करता म्हणून हेच तो लॉ असो धरूनच पासपोर्ट ऑफिसरान पासपोर्ट कॅन्सल केल्या न्हू. रॅन्डमली कोणाचे केले आसतले कोणे कंप्लेंट केला असो पुर्तुगेज सिटीजन म्हणून इथं ताची बर्थ रजिस्टर केलेली पुर्तुगालाक. आता तेच भाशेन हांव येयलो बारीक समाजाक कित्याक त्रास जावपाक जाय? हाय प्रोफायल पोलीस आहा ते गोंयच्या गव्हर्मेंटान आहा मंत्री जावन आहा आनी बारीक समाजाक लोकांक त्रास जाता. सो तेजी तर इंट्रस्ट आहा वचपाची पुर्तुगालाक वचपाची तेंच्या भुरग्यांक धाडपाची वचून ती कोणाक आडावंक जायना पूण बारीक समाजाक त्रास जावंक जायना. जरी तर एका तेजी पासपोर्ट धरली तशी आनी 140 लोकांची पासपोर्ट कॅन्सल केली तेजी करपाची नाजाल्यार तेजी करिना जाल्यार ते 140 लोकांचे पासपोर्ट पत्ते रिटर्न करात आनी बारीक समाजाक आमी त्रास करिनाका. तेंचे डॉक्युमेंट केन्ना जाता तेन्ना जावं दी आनी तांकां वचोन दी लोकांक. इतलीच म्हणजे मागणी आहा. हांवें पासपोर्ट ऑफिसरान इतलेच रिक्वेस्ट केला हांव तुमकां कॉपी दिता कितें रिक्वेस्ट केला तो हांगासर कॉपी आहा. आता तुम्ही ते 144 म्हटलं दे आर ॲक्च्युली 144 तेंचे रिवोक जाल्यात ते पूण एक गजाल पळोवंक गेल्यार 2000 गोंयकारांनी पोर्तुगीज सिटीजन मेळटकूच आतां तेंच्यांनी सरेंडर केला फॉर लास्ट 3 years. हे 144 तितूंतले आसूंक शकता न्ही कोणी सरेंडर केला ते पासपोर्ट? ना तो सरेंडर केलेले ना पळय ते तशें जाल्यार सुबेज आहा
ते भाशेन आजारांनी आहा आनी हांव ते भाशेन दुसरे आहा हांगासर सी आय दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू मेन्शन हियर हांगासर गोंयांत थोडे जाण आहा थोडे पयशे आशिल्ले मनीस तेणी कितें केलेलें आहा आवय बापायचे बर्थ रजिस्टर केलेली आहा बर्थ रजिस्टर केलेली आहा तेंचे आसेट लायला मॅरेज सर्टिफिकेट लायला तेणी प्रोसेस केला आनी पासपोर्ट हांगासर घेवंक ना की प्लीज डू अंडरस्टँड तेणी पासपोर्ट हिंगा पोर्तुगीज पासपोर्ट हिंगा घेवंक ना पूण तेंचे इंडियन पासपोर्टीचेर शेंगेन विजा मारल्या पुर्तुगेज विजा मारल्या पुर्तुगालाक गेला पुर्तुगालाक वचोन पोर्तुगीज पासपोर्ट कलेक्ट केल्या थंयसर दुसऱ्या देशांनी ट्रॅव्हल जाल्या आनी परत ते शेंगेन विजाचेर परत इंडियेची पासपोर्ट घेवन परत गोंयांत 144 रिवोक जाला ते हे सरेंडर केला ते पासपोर्टा भितर तेन्ना म्हणटा तुमी ना थोडे आसूंक शक्य आहा पूण चडशे ना आनी त्या पासून त्या थोडे जाण तुमी पळयला आसतलें म्हाका दिसता 7 तारखेर मॅटर कितें आहा थोडे कोर्टान पासून गेलेले आहा की आय डोंट वॉन्ट टू गो टू द कोर्ट जस्ट फॉर जस्ट दिस माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल द वे पासपोर्ट ऑफिसर रिवोक passport 140 okay I want passport officer to revoke these passport as well that is my concern if it's not return their passport back again 140 people that is my point if he doesn't act within 15 days then I know what to do further I have given 15 days time I think this 15 days are enough to take a decision. Thank you. And he should not suppress or he should not pressurize. Thank you.